एकूच सांगता तुका हांव म्हाका दिसता की अजून पासून आमकां गोंयकारांक जाय ती पॉलिसी ना टुरिजमान. ओके, जावं तो टॅक्सीवालो जावं तो शेकवालो जावं तो स्मॉल अँड मिडियम अजून पासून गोंयकारांक सारकी गोंयकारांक जाय तशी पॉलिसी एक पण ना. आता चल हांव कितें म्हणटा पॉलिसी कोण हाडटलो पळय गव्हर्मेंट म्हळ्यार तुजेंच गव्हर्मेंट तूंच आमदारां जिखून दिता तुवेंच जिखून दिल्ले आमदार सरकार घडयता तुमी पॉलिसी करा मरे. हांव कितें म्हणटा पळय बाकी खुबश्या वेस्टर्न देशांनी खुबशे वेस्टर्न देशांनी टुरिजम सेक्टरांत ते सगळे लोक एकठांय येतात ते एक्सपर्ट्साक घेतात आनी ते पॉलिसी करून सरकाराक दितात. सरकाराक ना म्हणपाची कापास्ताद आहा. आमचें कितें चुकलां जाणा पळय आमी जेन्ना गोंयांत टुरिजम स्टार्ट जालें तेन्ना कितें जालें आमचें प्लेन टुरिजम जावंक ना. सारकें प्लेन जावंकच ना टुरिजमाचें. सो आतां कितें जालें आमी गोंयकारांनी हें टुरिजम प्रमोट केलें. करेक्ट. आनी आयज गोंयकारांचे हॉस्पिटॅलिटी लागून गोंयांत लोक येता इंडियन टुरिस्ट येता सामकें तू म्हणटा आयज पळय आयज कितें जालां आयजचें टुरिजम पळय कोण तूं पळय टावट्स म्हण आसतना बीच हॉकर्स म्हण आसतना कोण टॅक्सीवाले भायले टॅक्सीवाले आहा ते पळय कितें करता ते भायले येवन हिंगा पळय आतां दिल्लीवाल्यांनी पळय रेस्टॉरंटां घातलीं हाय फाय रेस्टॉरंट घातली आणि तेमी ते क्लब म्हणून केले. एक्झॅक्टली. आतां चोय 1 करोड लोक पडे येयला न्हू तो कोणाक आसतलो 5 स्टार हॉटेलांनी वेडिंगां चलता इव्हेंट चलता थिंगा गेले आणि थोडे तूं पळय हे जे क्लब म्हणून प्रमोट करता न्हू ते फूल आसता.